केरी सत्तरीच्या श्री सातेरी केळबाई आजोबा देवस्थानात गुढीपाडव्याच्या नव्या वर्सा निमतान भव्य सोबीतकायेन भरिल्ल्या देवाचे उक्तावण जाले। देवस्थान हो समाजा खातीर उर्जेचो स्त्रोत आसा आनी संस्कृती सांबाळपा खातीर ताचे संवर्धन करप गरजेचे आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। ह्या सुवाळ्याक मंत्री मंडळ मानेस्त तशेंच व्हड प्रमाणात थळावे आनी भक्तगण हजर आशिल्ले। केरी सत्तरीतल्या श्री सातेरी केळबाई आजोबा देवस्थानाच्या सोबीतकाय प्रकल्पाचे गुढीपाडव्याच्या नव्या वर्सा निमतान व्हडा उमेदीन उक्तावण जाले। या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मंत्री दिगंबर कामत, मंत्री सुभाष शिरोडकार आणि आमदार डॉक्टर देविया राणे हिने फीत कापून दिवो पेटोवन प्रकल्पाचे उक्तावण केले। देवळाच्या आवारात आकर्षक लायटी आणि फुलांनी सजयल्ले। नव्यान सजयल्ल्या देवळान केरी गावाक नवो वैभव मेळ्ळा आणि वाठारात उमेदीचे वातावरण निर्माण जाला। या संदर्भात उलयताना मंत्री विश्वजीत राणे हाणे देवळा समाजाक उर्जा दितात आणि आमचे संस्कृतायेची जतनाय घेवपा खातीर तांचे संवर्धन खूप महत्वाचे अशें स्पष्ट केले। या कार्यावळीत व्हडा प्रमाणात भक्त हजर आशिल्ले। कसली अडचण जर आयली आयज पर्यंत आम्ही हांगा मागून घेतलेले आसा। हे सत्तरी पूर्ण सत्तरीक जागृत अशें देवस्थान आयज गांवच्या लोकांनी ठरोवपाक जाय की बाबा आपले देवस्थान आपलो अभिमानाचो एक स्थळ हा। आजोबा आमचो राखणदार हा आणि आजोबाचे आशीर्वाद घेऊन आम्ही पावला आम्ही फुडें घेता। आयज तुम्ही सांगले हे सत्तरी कशी चलता। आयज उस्मान हा हांगा हिंदू मुसलमान ख्रिश्चन सगळे लोक एकत्र येऊन आयज एक अभिमानान आम्ही आमचे सत्तरीचे राजकारण फुडें व्हरपाचो आम्ही प्रयत्न करता। केरी गांवान वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न तुमच्या आमदारान केल्ले आसा आणि हांव मागता बाब दिगंबर कामताक आणि श्री सुभाष शिरोडकराक मागना त्यांचे आभार व्यक्त करता की आयज त्यांचे सारखे नेतृत्व हा आणि गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री यांनी हे सगळ्या लोकांनी आणि मेन म्हणजे दिगंबर जेन्ना आयलो दिगंबर कामत जेन्ना परत एकदा मंत्री झाले आमचे सगळे कामां सुरळीत वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाक आमी शकले। मनीस खंय वचो आयज एक आमी समजून घेवंक जाय की कितलोय पावर आसलो कितले आसल्यार आमी लक्षांत घेवंक आमचे वयर कोण तरी बसला तो आमचो देव आणि तो देव मागीर वाट दाखयता। म्हणून हांव भुरग्यांक सदां म्हणटा पासेस दवरा, वेळ येतलो टायम येतलो सगळे जाग्यार पडटले देवाचो आशीर्वाद असल्यार खूपशा गोष्टी आम्ही योग्य तरेन आम्ही फुडें व्हरू शकता। गुढीपाडव्याच्या दिसा खंयचे कार्य शुभ कार्य आम्ही सुरुवात करता आणि हे शुभ कार्य म्हणटा ते या सुंदरशा सुप्रसिद्ध जागृत देवस्थानाचे नूतनीकरण आणि शुद्धीकरण जे आयच्या दिसा गुढीपाडव्याच्या दिसा योगायोग घडून आयले। आनंदाचो आणि अभिमानाचो दीस केरी गावाक म्हाका तरी दिसता धार्मिक सांस्कृतिक आणि पर्यटन तर नजरेन तर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता हांगा एक वेगळीच आता एक केरी गावाक एक संधी मेळटली इन टर्म्स ऑफ टुरिझम म्हणटा तशें। आणि त्याच भशेन तळी पळोवपाक फाल्यां हे देवूळ पळोवपाक खूप खंयचे खंयचे लोक येतले म्हणून अशी हांव आशा बाळगिता। ते म्हटल्यार नवीन वर्षाचे प्रत्येकान संकल्प घेवचो आणि तो संकल्प फुडले वर्ष येता पयलीं पूर्ण जावपाक जाय। जशे बाय दिव्यांग एक संकल्प सोडिल्लो 2024 डिसेंबराक आणि आयच्या वर्साच्या दिसाक पहिल्याच दिसाक हो संकल्प ताणें पूर्ण करून घेतिल्लो आसा। तातूंत सुद्दां बाब प्रताप सिंग राणाचो हात आशिल्लो आनी हांव जेन्ना मुख्यमंत्री जालो तेन्ना म्हाका याद ना की विश्वजिताले एक प्रपोजल हांवें केन्ना आडोवन दवरला ताणें सांगचें म्हाका ते पळय कितें करपाक जाय तें बाब प्रताप सिंग राणान ताच्या फाटल्यान विश्वजितान आनी आतां देविया ताजी कॉन्स्टिट्युएन्सी देविया पळयता। देवियांनी हांगा आतां भरपूर विकास केला। गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।